नव्या वर्षाची नवी उर्बा घेऊन सीएम पहिल्या दिसा मंत्रालयात हाजीर। नव्या वर्सासावनूच ताचे निष्क्रियतेचेर विरोधकांची तोंडां बंद करूंक म्हूण एक्शन। दुयेंत सीएम नाका तोंडात ट्यूब घेवनूच दोतोरांसयत मंत्रालयात दाखल जालो। सभापती आमदार मंत्र्यांचो ताका येवकार। अधिकारी बीजेपीचे पदाधिकारी मंत्री आमदार नगरसेवका कडेन पर्रीकाराच्यो धांवत्यो बसका जाल्यो। बसका उपरांत पर्रीकार मिडिया कडेनूय उलयलो। सीएमाची मंत्रालय विजीट आनी भलायकेचेर माविनाची ही जाप। जेन्ना इतली थोडे लोक अफवा घालता की सरकारूच चलना बा मनोहर पर्रीकर सारको जालो काबार, हांकां हो जबाब जावन आसा आनी जबाब नव्या वर्साक की सरकार सारको चलता, शासन सारकें चलता। मायनिंगाचेर दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरपाचो विशयूय खंय चर्चेक आयलो। आतां आमी सगळे इश्यू तेणें डिस्कस केले आमचे सगळ्यां कडेन। एक मेन म्हणल्यार मायनिंग कशें चालू करपाचें, कशें ते सेंटरा कडेन उलयन प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री कडेन उलयन कितें कितें करपाचें आसा। 2 वरां सुमार डिस्कशन, तो 10 सुमार पावलो। तो मागीर प्रेसा मेळपा म्हणून गेलो, तुमकां मेळ्ळो आसतलो। डेलिगेशनाक घेता तो म्हणजे ते टू वर्क आउट द इंट्रिकेसीज। सो एक मिनिस्टरियल डेलिगेशन आनी एक टीम वयतली टू मीट पीएम, हुएवर दॅट वी विल नीड टू मीट अशें तेणें सांगलां। सोल्युशन हांव जाणा पूण हांव प्रेसा सांगपाक सोदना, आमकां सांगनाका म्हूण सांगलां। सोल्युशन जालें काय जालें न्हू। सरकार चलता तशें चलुनी। पर्रीकारान बरे भशेन सरकार चलोवचें म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयलो। चलता तशें चलुनी, कितें तो आयलो तो काम करता जाल्यार बरी गजाल आसा, कितें आनी तेणें बरें करून सरकार तेणी फुडें व्हरचें चलोवचें। मुख्यमंत्र्याच्या धांवत्या बसकांचे एक क्लिप सीएमओन चर्चेचो ऑडिओ नासतना म्युझिकाचेर रिलीज केले। ताका लागून चर्चा नेमकी कितें जाली ती कळना। मात 5 म्हयन्यांनी सीएम चलता भोंवतना नव्या वर्सा मिडिया मुखार आयलो इतले खरे। नव्या वर्साचे निमित्त साधून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सुमार 5 महिन्यांनी पहिलेच फावट मिनिस्टर ब्लॉकात आयले। त्याने कांय मंत्र्यांबरोबर मिटिंगो घेतली, कांय कार्यकर्ते, म्युनिसिपालिटी आणि सीसीपीचे कावन्सिलर यांका ते एकदांच मेळ्ळे। मंत्र्यांकडे मिटींग जाल्या तितूंतल्यान कळटा की मायनिंगाचेर एमेंडमेंट सोडून कितें तरी वेगळो उपाय काडपाचें थारला आनी त्या खातीर एक डेलिगेशन दिल्ली वतलें। व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे आनी चेतन गवसा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।